नमस्कार. गोमंतक टीव्हीच्या गोमंतक टुडे या बुलेटिनान येवकार. हांव संजना काणेकर. सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो. 20 वर्सां उपरांत राज आनी उद्धव हे दोग ठाकरे आयले एकठांय आयल्यात. एकठांय रावपा खातीर उद्धव ठाकरेन केले स्पश्ट. बाळासाहेबांक साहेबांक जमलें ना ते फडणवीसान दाखयले करून राज ठाकरेचो चिमटो. पुतळो लासपाचे घडणुकेचो बाबू आजगांवकारान केलो निशेध. भुरगे प्रवीणाचे न्हू जाल्यार ताणें दिवची अटक करून बाबूची मागणी. पेडणेच्या कोफुसावा उपरांत दामूक आत्मपरिक्षणाची गरज म्हणटा विजय सरदेसाय. नावेली मतदारसंघात भाजपाचो आमदार उल्हास तुयेकाराचे खडेगाठ कार्यकर्त्यां मदीं फूट. सुत्रां सांगतात कार्यकर्त्यां मदीं अंतर्गत दुसफूस. आमदार तुयेकार म्हणटा नाराजी करतलो पयस. अनमोड घाटार खचलो रस्तो खचिल्ल्यान वाहतूक करप जाला धोक्याचे. जड वाहनांच्या वाहतुकीचेर घातल्या बंदी. मंत्रीपद गेले म्हूण शक्ती प्रदर्शन करपाक गुटाचो वापर जावपाक दिवचे नात सांगता गाकुवेत महासंघाचो अध्यक्ष गोविंद शिरोडकार. उटाच्या वेंचणुके मेरेन रावात. एकजूट एसटी भावांक केले आवाहन. आता कागदी पासा बदला कदंबाची स्मार्ट ट्रांझिट पास सेवा सुरू. 31 जुलै मेरेन लोकांनी करून घेवचो स्मार्ट ट्रांझिट पास. कदंबा महामंडळाचो अध्यक्ष उल्हास तुयेकाराची माहिती. आता खबरो विस्तारांत. मराठी आणि मराठी मनीस हे मुद्द्याचेर निमणे वट्ट 20 वर्सां उपरांत राज आणि उद्धव ठाकरे एकठांय आयले. भव्य मोर्चाचे शिटकावणे उपरांत महाराष्ट्र सरकारान हिंदी सक्तीची आदेश फाटी घेतल्या उपरांत ठाकरे भावांचो जंगी विजयी मेळावो जालो. लाखांची उपस्थिती आशिल्ली. आमी एकठांय आयल्या ते एकठांय रावपा खातीर म्हूण उद्धव ठाकरेन घोशणा केली. राज ठाकरेन आपले ठाकरी शैलीन भाजपाचो समाचार घेतलो. महाराष्ट्राच्या राजकारणात नवी नांदी सुरू झाल्या. उद्धव आणि राज ठाकरे निमणे मराठी भाषा आणि मराठी मनशाच्या मुद्द्याचेर वट्ट 20 वर्सां उपरांत एकठांय आयले. आमी एकठांय आयले ते एकठांय रावपा खातीर म्हूण उद्धव ठाकरेन जाहीर केले. जे बाळासाहेब ठाकरेक जमूंक ना ते देवेंद्र फडणवीसान घडोवन हाडले म्हूण राज ठाकरेचो टोमणो. भाजप हो वापरा आणि फेकून द्या ह्या तत्वाचेर चलपी पक्ष. आता आमी दोगूय तुमकां भायर येतात म्हूण भाजपाक शिटकावणी. मुंबईच्या वर्ली डोम वाठारात विजयी मेळाव्यात राज आणि उद्धव ह्या दोगांचे मनोमिलन पळोवपाक मेळ्ळे. ह्या वेळार दोगांय ठाकरेंच्या फॅमिली सयत दोनूय पक्षाचे फुडारी तशेंच सुप्रिया सुळे, जितेंद्र आव्हाड आणि हेर पक्षीय फुडारी हाजीर आशिल्ले. कोणत्याही वादापेक्षा आणि कुठच्याही भांडणापेक्षा महाराष्ट्र मोठा आहे. आज जवळपास 20 वर्षानंतर मी आणि उद्धव आम्ही एका व्यासपीठावरती आज येतो आहोत. जे माननीय बाळासाहेबांना जमलं नाही. खरं तर आजचा हा मेळावा मोर्चालाही तीच घोषणा होती, आजच्या मेळाव्यालाही तीच घोषणा आहे की कुठचाही झेंडा नाही, मराठी हाच अजेंडा. माझ्या मराठीकडे, माझ्या महाराष्ट्राकडे वेडावाकड्या नजरेने पाहायचं नाही कोणी. मुंबई स्वतंत्र करता येते का याच्यासाठी अगोदर जरा थोडंसं भाषेला डिवचून बघू. महाराष्ट्र शांत राहिला तर पुढे ते पाऊल टाकू. कोणाची माय व्हॅली आहे त्यांनी महाराष्ट्राला हात घालून दाखवावं, मुंबईला हात घालून दाखवावं. त्या मजाक वाटला काय? पण एक गोष्ट नक्की की आमच्या दोघांमध्ये जो काही अंतरपाठ होता तो आनाजी पंतांनी दूर केला. आता अक्षता टाकण्याची काय तुमच्याकडनं अपेक्षा नाहीये. एकत्र आलोय एकत्र राहण्यासाठी.
मला कल्पना आहे, आज मला कल्पना आहे की अनेक बुवा महाराज हे बिझी आहेत. कोण लिंब कापतंय, कोण टाचण्या मारतंय, कोण गावी जाऊन अंगारे दुपारे करत असेल, रेडे कापत असतील. त्या सगळ्यांना सांगतो, या सगळ्या भोंदूपणाविरुद्ध माझ्या आजोबांनी लढा दिला होता आणि त्यांचे आम्ही वारसदार म्हणून तुमच्यासोबत उभे ठाकलेलो आहोत. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. नावेली मतदारसंघाचो भाजपाचो आमदार उल्हास तुयेकाराचे खुबशे खडेगाठ कार्यकर्ते तुयेकाराचेर नाराज म्हूण सुत्रांची म्हायती. अंतर्गत दुस्वसीक लागून हे चित्र तयार जाल्ल्याची म्हायती. हाचेर आमदार तुयेकाराक विचारल्यार तो म्हणटा जे नाराज आसात तांची नाराजी आपूण पयस करतलो. नावेली मतदारसंघाचो भाजपा आमदार उल्हास तुयेकाराचे भोवतणी कार्यकर्त्यांची नाराजी म्हणून सुत्रां सांगतात. आडकून पडपी कामां तशेंच नावेलीत पक्षाचे संघटनात्मक पदांचेर कांय जाणांची जाल्ली निवड कार्यकर्त्यांच्या नाराजीक कारणीभूत थारल्या म्हणून कळटा. हाचेर विचारल्यार आमदार तुयेकार म्हणटा आपूण सगळ्यांची नाराजी पयस करतलो. तेन्ना तुमचो एक ग्रूप आशिल्लो, उल्हासबाई म्हणून वावरताले, सगळे जाताले. आता थोडे दीस जाले तुमच्या एक सायडीन आसता ते 3-4 लोकां खातीर खंय ते नाराज आसा असो खूब उलोवप जाता, आयकूं येता. कशें तुमी डील करतले आता? म्हाका दिसना की आमी हांव जो सरपंच आसलेलो, जिल्हा पंचायत जालो, मागीर आमदार जालो, पूण हांवें अजून पासून म्हाजे जे आमदार जालो म्हणून कितें हांव चेंज जावन हांव तसोच हांव कार्यकर्ता जसो वावरता आनी सगळ्या कार्यकर्त्यांक घेवन आमी काम करता. नावेली मतदारसंघान जो इतिहास जाला तो इतिहास करपाक आमच्या कार्यकर्त्यांनीच सगळ्यांनी मदत केल्ली. कारण प्रत्येकाचे मेहनतीन ह्या नावेलीन आमी कमळ फुलयल्ले आनी समाजाचे कोण तरी नाराजगी आसा तांचे प्रत्यक्ष भेटोन तांचो कितें प्रॉब्लेम आसा जाल्यार आमी सॉल्व करपाचो प्रयत्न करतलो. नाराजी आसा तो एक कार्यकर्ते ना, ते तुमचे लागीं जे खंदे समर्थक आशिल्ले तेच नाराज आसा म्हणून आयकलां हांवें. पर्सनल तेंचे कितें तरी आसतलें, तेंच्यांनी आमचे नदरे मुखार हाडून दिवपाक जाय. आमी तशें पळोवपाक गेल्यार आमी होच कार्यकर्तो तोच कार्यकर्तो आमी सगळ्यांक घेवन वयता आनी गेली 25 वर्सां ह्या मतदारसंघान आमी 10 कार्यकर्त्याचे आमी सुरू केलेले काम. त्यात आमचे कितलेशे कार्यकर्ते जाल्यार भाजपान आमी कार्यकर्त्यांक म्हत्व दिता. जरी हांव आमदार जालो तरी सुद्दां हांवूय सुद्दां एक कार्यकर्तोच आनी आमी कार्यकर्त्यांक केन्नाच आमी दुखोवपाक शकना. गोमंतक टीव्ही खातीर भीमा पाटील. गोंय बेळगावाक जोडपी अनमोड घाटाचो रस्तो शुक्रारा राती कोसळ्ळो. ह्यान पयलीं एक घाटाचे रस्ते एकीवटेन सुमार 30 मिटराचेर वेरे गेल्ल्यो. रस्तो कोसळिल्ल्यान येरादारी करप्यांक धोको निर्माण जाला. पळयात पुराय बातमी. अनमोड घाटाच्या रस्त्याक वेऱ्यो पडिल्ल्यान शुक्रार राती रस्तो कोसळपाची घडणूक घडली. सुदैवान कोणाकूच जिवितहानी जावंक ना. मोलेसावन सुमार 10 किलोमीटर अंतराचेर अनमोड घाटाच्या राष्ट्रीय महामार्गाक एके वाटेन सुमार 30 मिटराचे वेरे गेल्ल्यो. उपरांत संबंदीत खात्यान तात्पुरतो उपाय म्हणून कॉन्क्रीट घातिल्ले आनी एके वाटेन येरादारी सुरू दवरिल्ली. मात उटंगाराच्या पडपी वाऱ्या वादळाच्या पावसा लागून वेऱ्यो पडिल्लो रस्तो कोसळिल्ल्यान येरादारी करप्यांक धोको निर्माण जाला. संबंदीत खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी रस्तो दुरुस्त करपाक सुरू केला. गोमंतक टीव्ही खातीर एकनाथ खेडेकर. कोणेच मंत्रीपद गेले म्हूण शक्ती प्रदर्शन करपा खातीर उटाचो वापर जावपाक फावना हाची आमी जतनाय घेतले. तशेंच उटा संघटना जाग्यार हाडपाक आमी काम करतले म्हूण गाकुवैत महासंघाचो अध्यक्ष गोविंद शिरोडकार सांगता. पणजे आझाद मैदानाचेर घेतिल्ले पत्रकार परिशदेंत शिरोडकार उलयतालो. सप्टेंबरांत जावपी उटा संघटनेच्या वेंचणुके खातीर एसटी भावांनी संघटीत रावपाचें आवाहनूय ताणें ह्या वेळार केलां. आता फुडलें इलेक्शन आसा तें उटाचें सप्टेंबर 2025. तो पर्यंत हांकां प्रकाश वेळीप, गोविंद गावडे, दुर्गादास गावडे हांकां उटाची एकूय सभा घेवंक मेळचें ना. त्याच बरोबर तसलेच तरेचे ते आर्थीक जे आसा वेव्हार जे आसा ते करूंक शकचे ना आनी अशे तरेन सील तांकां वापरपाक मेळचें ना. म्हाज्या साठी एसटी बांधवांक हांव सांगूंक सोदतां की आमकां ही जी संघटना जी आसा ती जाग्यार हाडपाक जाय. ती कोणाच्या बाबा मंत्रीपद गेले म्हणून ते आमचे शक्ती प्रदर्शन करपा खातीर त्याचो वापर जावपाक जायना आनी आमी जतनाय घेतले. फुडलें जें इलेक्शन जातलें तें अशें जातलें
की थंय त्या त्या संघटनेक तें आसा तें प्रतिनिधित्व मेळटलें. कदंबा महामंडळान आता पेपर पास सेवा बंद करून ताचे जाग्यार स्मार्ट ट्रान्झिट पास सेवा सुरू केल्या. आता मेरेन 400 लोकांनी स्मार्ट ट्रान्झिट पास केला. 1 ऑगस्ट सावन पुरायपणान कागदी पास सेवा बंद जावन स्मार्ट ट्रान्झिट पास सेवा सुरू जातले. ट्रान्झिट पास करपा खातीर लोकां कडेन 31 जुलय मेरेन वेळ आसा. मात ह्या ट्रान्झिट पासाचो वापर दिसाक 2 फावटीच करपाक मेळटलो अशी माहिती कदंबा महामंडळाचो अध्यक्ष उल्हास तुयेकारान दिली. जे लोक एकाच रुटार दर दिसा प्रवास करतात तांचे खातीर कदंबा येरादारी महामंडळान पास सुविधा काडिल्ली. ह्या पासात प्रवाशांक म्हयन्याक अमके पयशे भरचे पडटाले आनी तांकां म्हयन्याचो पास मेळटालो. ह्या पासाक लागून प्रवाशांच्या तिकेट खर्चात बचत जातली. पूण काळा प्रमाण कदंबा येरादारी महामंडळान कांय बदल केल्यात. स्मार्ट सिटीत EV बशी सुरू केल्यो, उपरांत स्मार्ट ट्रान्झिट कार्ड सुरू केले आनी आतां कागदी पासा बदला स्मार्ट ट्रान्झिट पास सुविधा सुरू केल्या. कार्ड सेवा बरी आसा, मात हे कार्ड कशें अपडेट करचे हें कांयच खबर नाशिल्ल्याचे लोक सांगतात. I think they are low on manpower right now. Okay. It's taking some time for them to understand exactly how it is, but they are pretty quick. They are also assisting us very well. आमकां actually खबर नासलें की आतां पास सिस्टम जाता म्हणून, पण हांगा येवन जेन्ना रिन्यू करपाक गेलीं आमी तेन्ना आमकां कळ्ळें की अशे कार्ड्स दिता म्हणून. ओके, आता दिले तुमकां? ओके, हे अशें आसतलें कार्ड. खरें हांवें कार्ड दिवन पण आमकां करंटली आतां कशें अपडेट करपाक जाय. पयलीं आमी हांगा येवन मागीर पास अपडेट करतालीं मंथली, पण कशें करपाचें कार्डाचेर तें अजून आमकां खबर ना. हाव वी कॅन कम्यूट बेस्ड ऑन दीस कार्ड इट्स नॉट वेरी क्लियर. क्लॅरिटी आसल्यार मागीर कळटलें. ओके, बट तुमकां सांगता बीन म्हटलां अशें कितें? सांगता आमकां. ओके. दे आर असिस्टिंग अस वेरी जुलय. एक्चुअली ऑगस्टाच्यान हें जातलें, बंद जातलें म्हटल्यार न्हू. ओके ओके, म्हणजे फास्ट सिस्टम आसा. तुमी पास केला न्ही, सो कितें म्हणून तुमकां सांगलें हाची तुमकां अपडेट आशिल्ली पयलीं, म्हणजे पास कार्ड करतले बी म्हणून? आयडेंटी कार्ड अपडेट नाशिल्लें, काबार जालें तें आतां आमी अपडेट केला. आं ओके. सो आतां पयलीं पेपराचो पास मेळटालो, आतां कार्ड केला. कित्या खातीर केला बीन कितें सांगलां तुमकां? अशें आमकां बरें पडटा न्हू, डेली इजिली पडटालें पयशे चेंज बी करपाक अशें. हां, म्हणजे म्हयन्याचो पास काडल्यार टेन्शन ना, परत आनी पयशे घेवन सुद्दां भोंवपाक जाय अशें ना. अशेंच. ओके ओके. आनी 1 ऑगस्टाच्यान दिसता ती म्हणजे पास पेपराचो दिताली ती सिस्टम बंद जावन कार्ड सिस्टम जातली. ओके. 1 ऑगस्ट सावन कागदी पास सेवा पुरायपणान बंद जावन स्मार्ट ट्रान्झिट पास सेवा सुरू जातली. 2 दिसात 400 जाणांनी स्मार्ट ट्रान्झिट पास केला. लोकांनी 31 जुलया पयलीं स्मार्ट ट्रान्झिट पास करून घेवचो अशें आवाहन कदंबा महामंडळाचो अध्यक्ष उल्हास तुयेकारान केला. कागदी पास आशिल्लो तेन्ना लोक ह्या पासाचो गैरवापर करताले, मात आतां ह्या ट्रान्झिट पासाचो वापर फकत दिसाक 2 वेळाच करपाक मेळटलो म्हूण तुयेकारान सांगलें. आमचे कदंबान आमी पयलीं पेपर पास दिताले आनी ते पेपर पास ते आमी आतां चेंज करून ते स्मार्ट ट्रान्झिट पास आमी दिवपाक ऑलरेडी सुरू केल्ले कडेन आसा. तशेंच स्मार्ट ट्रान्झिट कार्ड म्हणून आमी सुरू केल्या. ती जवळ जवळ 25,960 आज पर्यंत लोकांनी ती घेतले कडेन आसा. ही दोन्ही जी पास आहा ते स्मार्ट ट्रान्झिट कार्ड जे आहा तेचे तुमकां 10% डिस्काउंट मेळटा कोणी जो घेता आनी तो यूज करता ताका. आनी स्मार्ट ट्रान्झिट पास जे आहा ताका ते आमचे स्टुडंट्स जावं ते डेली जे कोण पास काडटा पळय त्यांच्या खातीर ते आहा तांकां ती सबसिडी मेळटा. भुरग्यांक जे 50% बी मेळटा ते पयलीं पासून जे कितें चालू आहा ते चालूच आसा. फक्त कार्ड सिस्टम आमी चेंज केल्ले कडेन ही करपाक कारण की आमी 1 ऑगस्टा पासून हे आमी यूज करतले. आतां सध्या आमी 31 तारीख पर्यंत ह्या म्हयन्या जुलयाच्या 31 तारीख पर्यंत लोकांक आमी ती तुमी ती कार्ड आहा ती चेंज करून घेवपा खातीर आमी लोकांक सांगले कडेन आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर पणजेच्यान वर्षा आश्वेकार. पेडण्यां रंगिल्लें गांजा नाटक कशेंच थंड जावपाचें नांव घेना. गांजाच्या आरोप प्रत्यारोपा उपरांत काल आमदार आल्लेकार समर्थकांनी बाबूचो पुतळो लासलो. ते उपरांत बाबून पत्रकार परिशद घेवन हे घडणुकेचो निशेध केलो. ह्या प्रकारा उपरांत सगळ्यांक शिस्तीचे धडे दिवपी भाजपा प्रदेशाध्यक्ष दामून आत्मपरीक्षण करचें म्हूण विजय सांगता. पळयात हे खूफ जावं. आदलो मंत्री बाबू आजगावकर आणि सध्याचो आमदार प्रवीण आर्लेकरा मदीं रंगलेले गांजो नाटक पुराय गोंयभर गाजले. या नाटकात उपरांत हे प्रकरण थंड जातले अशें दिसताले, पूण प्रत्यक्षात मात तशें कांयच जाल्लें दिश्टी पडना.
आरोप प्रत्यारोपा उपरांत काल आमदार प्रवीण आल्लेकर समर्थकांनी बाबूचो पुतळो लासलो. ताचेर आतां बाबून आपली प्रतिक्रिया दिल्या. आपलो पुतळो लासपी भुरगे आमदार प्रवीणाचे न्ही जाल्यार तांकां अटक करून दिवची अशें बाबू सांगता. आमदार प्रवीणान ह्या भुरग्यांचो फक्त स्वताच्या फायद्या खातीर वापर करून घेवचो न्ही, तांकां नोकरी लावन तांच्या पोटाचोय प्रश्न सुटावो करचो अशें बाबू सांगता. आयकात बाबूचें म्हणणें. आणि काल भुरग्यांनी जो माझ्या बद्दल हें केला हांगासर म्हणजे पुतळो जळयलो ताचो अर्थ कितें? ह्योच भुरगे आसलेले. आतां ते 4 जाणांचे तरी तेजे भितरले काम केल्या पुरो ह्या आमदारान काय तांकां बेश्टे यूज करून घेवपाचें आनी तांकां आनी खंयचे रस्त्यान घालपाचे. कारण म्हाका रिपोर्ट मेळटा ते भाशेन हे जे भुरगे आहात ते सगळे गॅमलिंग हेजे भितर इन्वॉल्व जाले कळ्ळें. पण हांव मागता तेंचे कडेन हेंकां सुदारून बऱ्या हेचेर हाड आनी तेंची कामाय कर म्हणून ते म्हाका ते उलयतना म्हणटाले की पुलीस सगळें आमचें काम कर. पुलीस करतलेच न्ही. पुलीस करना हो धंदो कसो मेळटलो पुलिसीक? पुलीस स्टेशन म्हणटा ते आज कंट्रोलाचे आमचे आमदाराच्या कंट्रोलाचेर चलता. एक आमी आतां तेजेर चड उलोवपाक कित्याक वचना. पार्टीन आमकां सांगलें की आमी तुमच्या दोन्ही हेजे मनशाची नोंद घेतल्या म्हणून आमच्या दामून तेज्या खातीर हांव उलयता. पण काल जे फरक हांवें पळयले कालचो हेजे भितर की जे 8-9 जाण आसलेले तेंच्यांनी तो पुतळो जळयलो आनी हेचेर कितें लोकशाही काबार करपाक सोदतात काय गुंडागिरी आनी वाडोवपाक सोदतात. म्हणजे हे एक तरेचे खंयचे तरेन वावपाक लागले आसा. म्हणून काल तेजेर कंप्लेनी आमी केले. आतां हेजेर म्हाजें इतलेंच आव्हान आहा ह्या आमदाराक की जाता तितले हे भुरगे समज तुजे न्ही आनी ह्या भुरग्यांनी घेवन अशें केल्लें आहा आतां तेणें एक्शन घेवची. तेणें आमच्या सीएमाक सांगचें ह्या पुलीस स्टेशनाच्या वॉर्निंग दिवचें की ह्या भुरग्यांक हाड म्हणून अरेस्ट कर. हेजेर आमी इतलोच आव्हान करता की हे पुलीस स्टेशन आज जे आसा ते लोकां खातीर आहा काय त्या आमदारा पुरतीच आहा आनी हे भुरग्यांक कोणें धाडले? आमदारान धाडले की पुलिसांनी धाडले आपले सारवार करपाक आपले सांबाळपाक? पेडण्याच्या आरोप प्रत्यारोपाच्या नाटका उपरांत सगळ्यांक पक्ष शिस्तीचे धडे दिवपी भाजप प्रदेशाध्यक्ष दामू नायकाक आत्मपरीक्षणाची गरज आशिल्ल्याचे विजयान उलोवन दाखयला. बीजेपीन गर्दी जाली. बीजेपीचे प्रेसिडेंटान आता आत्मपरीक्षण करचें म्हळ्यार इंट्रोस्पेक्शन करचें. तो जे डिसिप्लीन म्हणून उलयता ती डिसिप्लीन फक्त गोविंद गावडेकूच लागता काय म्हणून. कित्याक खूब जाणांनी उलयल्लें आहा तांच्या सरकाराचेर बिंदास अगेन्स्ट उलयता. आमी हे कोरगूट भात रोयलां ते म्हणटात की एकमेकांक ते गांजा रोयतात. हो तांचेर पेडणेचे बीजेपीचे दोनूय जे बीजेपीन आहात व्हडले लिडर ते एकमेकाचे डायरेक्ट क्रिटिसिजम करतात की तुमी गांजा रोयतात, तुमी गांजा विकतात, तुमी गांजाचे पॅडलिंग करतात. काल बाबू हजगांवकाराचो पुतळो भितर आशिल्लो आहा. सो बीजेपीचे चव्हाट्याचेर पडला सगळें. भितरले केस्तांव जे आहा ते रस्त्यार आयला. रस्त्यार ते पुतळे लासूंक लागले. थोड्या दिसांनी मुख्यमंत्र्याचे प्रदेश अध्यक्षाचे लासतले. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. 2007 ते 2012 वर्स काळात दिगंबर कामत मुख्यमंत्री असताना फातोडा आणि मडगावची शेतजमीन प्रकल्प उबारपाच्या नावान सरकारान घेतिल्ली. मात 13 वर्सां जाली तरी ते जमनेर अजून कसलोच प्रकल्प उबारिल्लो ना. तेन्ना सरकारान ती जमीन परत दिवची म्हूण शेतकारांनी मागणी केल्या. दिगंबर कामत आनी प्रदेशाध्यक्ष दामू नायकान कांय वर्सां पयलीं ह्या जमीन हडप केल्ल्याचो आरोप फातोडेचो विजय सरदेसायान केलो. 2012 वर्सा जेन्ना गोंयचो मुख्यमंत्री दिगंबर कामत आशिल्लो तेन्ना मडगांव आनी फातोड्ड्याची हजारांनी चौखंड मिटर शेत जमीन कमी दरान सरकारान घेतिल्ली. हे जमनीचेर वेगवेगळे प्रकल्प उबारतले म्हूण लोकांक सांगिल्ले. पूण 13 वर्सां जालीं तरी आजून मेरेन थंय कसलोच तरेचो प्रकल्प उबारिल्लो ना म्हूण शेतकार सांगतात. तेन्ना सरकारान ही जमीन परत दिवची म्हूण शेतकारांनी मागणी केल्या. दिगंबर कामत मुख्यमंत्री आनी दामू नायक फातोडेचो आमदार आसतना हजारांनी चौखंड मिटर शेत जमीन कमी दरान शेतकारां कडल्यान घेतिल्ली. कांय शेतकारांक आजून मेरेन लुकसाण भरपाय लेगीत मेळोंक ना. प्रकल्पाच्या नांवाखाला शेतकारांची फटवणूक जाल्ल्याचो आरोप विजय सरदेसायान केला. शेत एकदा गव्हर्मेंटान असले आमचे उत्पन्न जाता तेन्ना गव्हर्मेंटान कसले प्रोजेक्टाक लागून ट्रान्सपोर्टेशन प्रोजेक्टाक लागून तेणे ते रोयतात तसले शेत घेवन दवरले. पूण ते तांच्यांनी ते चोरया घेतलेले. हांव म्हणटा कित्याक तो प्रोसेस तांचो जो आसा तो सारको फालसिदाद आहा. कित्याक तेणे तो फॉलो करूंक ना सारको आनी आमकां नोटिसीस बी कांय येवंक ना.
सो त्या पासून एग्रीकल्चर आहा तो तसले जमनी गोव्हर्मेंटान हात लावचे न्हू आनी हे जाता जाल्यार गोव्हर्मेंटान हेचेर नजर मारची आनी हे शेतां रोवपाची ते बंद करचे न्हू अशें सगळ्या लोकांक हांव म्हायती दिता इन्फॉर्मेशन दिता कित्याक आमकां शेतां गरजेची एक सायडीन पयसो तयार करपाक कसली एक्टिविटी करता पूण एक सायडीन जेवण तयार करपाक शेतांच जाय पडटा तें खंय जावचें ना त्या पासून शेतां राखपाची आमच्या सगळ्या गोंयकारांनी प्रयत्न करपाक शेतकारांक ते दिवपाचे प्रश्नूच ना शेतकारांक कडच्यान तांणी एक्वायर केले चण्याचे कोताक 5 रुपयांक एक्वायर केल्ली काँग्रेसीचो सरकार आसतना आनी जेन्ना आमचो प्रदेशाध्यक्ष फातर्डेचो आमदार आशिल्लो बीजेपीचो प्रदेशाध्यक्ष आनी सगळी आसा तितली शेतां एक्वायर केल्ली आनी थंय ट्रक टर्मिनस येवपाचो आशिल्लो ट्रक टर्मिनसाक आमी ओपोज केलो लोकांनी ओपोज केलो शेतकारांनी ओपोज केलो एकवटान ओपोज केलो आनी ताजे खातीर ती शेतां उजून मेरेन आमचे सपोर्टान आमी ती रोयतात ऑल्दो इन द पोजेशन ऑफ गव्हर्मेंट आहा पूण शेतकार रोयतात जे शेतकारांक ती पयलीं आशिल्ली खूब जाणांनी शेतकारांनी पयशेय घेवंक ना ते कित्याक ते चण्याचे 5 रुपयांक पर स्क्वेअर मिटर हांगा रियल इस्टेट वॅल्यू खंयच्या खंय पळयल्लो आहा सो लँड एक्विजिशनांची तेन्ना जाल्ली दीज आर ऑल रियल इस्टेट स्कॅम्स आनी लँड लुजराक कसलोच फायदो दिवंक ना जॉबांक दिवंक ना कित्याकूच दिवंक ना हे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल आयले खूब जे प्रोजेक्ट्स म्हणटात की आमी हाडले म्हणून व्हडले तातूंत जे लँड लुजर आहा ताका कांय फायदो ना. गोमंतक टीव्ही खातीर फातोड्डेच्यान गौरांग प्रभू मलकारणेकार. राज्यांत 2 वेगवेगळ्या जाग्यांचेर इमारतीचे भाग कोसळपाची घडणूक उक्ताडार आयल्या. म्हापसा भाजी मार्केटा सामकार आशिल्ल्या नगरपालिकेच्या इमारतीचो भाग कोसळ्ळो जाल्यार दुसरे वटेन वाळपयच्या समाजीक भलायकी केंद्राचो इमारतीचो कांय भाग कोसळ्ळो. दोनूय घडणुकांनी सुदैवान जिवीतहानी टळ्ळी. शुक्रार राती म्हापसा भाजी मार्केटा सामकार आशिल्ल्या नगरपालिकेच्या इमारतीचो भाग कोसळ्ळो. हे घडणुके वेळार कोणूच नाशिल्ल्यान सुदैवान जिवीतहानी टळ्ळी. योग्य व्यवस्थापन नाशिल्ल्यान ही घडणूक घडल्या म्हणून थळावे सांगतात. फुडें कसली वायट घडणूक घडच्या पयलीं थळाव्या आमदारान तातूंत लक्ष घालचें म्हणून तांणी मागणी केल्या. ह्या बिल्डींग चडांत चड 20 वर्सां जाली आसतली पूण 20 वर्सां जावन हाजे वत्ता थंय कुडचें पडटा वत्ता ते स्लॅब पडटा. ही बिल्डिंगूच डेंजरस ना हांगच्यान जे लोक वता कारण पळय एका सायडीन आसा आमचें पोन्ने मार्केट आनी ह्या सायडीन नवें भाजीचें मार्केट आसा. सो आतां हांवें सुद्दां पळयलां की खुबशीं बायलां किंवा कोणीय येता ते तेवटेंतल्यान ह्या मदल्या वाटेंतल्यान क्रॉस करून त्या मार्केटान वता. कोणाचें वयर लक्ष नासता झप करून एक येदोसो सुद्दां स्लॅबाचो कुडको सकयल्लो पडत कॉन्क्रिटाचो जाल्यार फक्त इजाच न्ही जाणटी बी बायल आसा जाल्यार मरूंक शकता अशी परिस्थिती हांगा आसा. पुणून हाजें जें गांभीर्य आसा ते म्युनिसिपालिटीक तांकां पडिल्लें ना तांकां खबर म्हणजे ते तकलेनूच घेना आनी खबर आसून संवेदनशीलता आमी म्हणटा पळय सेन्सिटिविटी ती खंय तरी ह्या इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्हांची ना जाल्या. कावन्सिलर जावं किंवा म्हापशेचो आमदार जावं हांकां म्हापशेचो आमदार तर म्हाका दिसना हांवें फाटीं सुद्दां म्हणलां सुद्दां की म्हापशेचो आमदार केन्नाच बाजारान येना ताणें केन्नाच बाजारान पांय धरूंक ना. हांवें ताका पयरूय सांगलां आतांय तुमच्या माध्यमांतल्यान सांगता म्हापशेच्या आमदारान ह्या निमित्यान तरी बाजारान येवचो आनी अख्खो बाजार भोवन पळोवचो म्हणून हांव चीफ ऑफिसरा कडेन मागता कारण तो गव्हर्मेंटाचो ऑथोरायज मनीस थंय बसला. हांव चीफ ऑफिसर जो आसा ताजे कडेन मागता की ताणें बाजारान टीम घेवन येवची आनी हांगा इन्स्पेक्शन करचें. मजगतीं वाळपयच्या समाजीक भलायकी केंद्राचो इमारतीचो कांय भाग कोसळपाची घडणूक घडली. ही घडणुके वेळार कांय दुयेंती आपली नांव नोंदणी करपा खातीर राखेत उबे राविल्ले पूण सकाळचो वेळ आशिल्ल्यान चड दुयेंती नाशिल्ले हाका लागून जिवीतहानी टळ्ळी. नमस्कार. वाळपे सामाजीक आरोग्य केंद्राच्या इमारती छताचो आयज कांय भागाचें सिलींग आसा हे कोसळपाची घडणूक आज घडलेली आसा. ह्या प्रकरणाची सविस्तर म्हायती अशी की वाळपे भलायकी केंद्रात जो रजिस्ट्रेशन आसा ह्या रजिस्ट्रेशना खातीर सकाळच्या वेळार 8:30 सुमार कांय पेशंट रजिस्ट्रेशना खातीर आयिल्ले आनी त्याच वेळार वयच्या छताची जी सिलींग आसा ही कोसळपाची घडणूक घडलेली आसा. सुदैवान सकाळच्या वेळार थोडेच पेशंट आसलेले आनी ताका लागून मोठी जिवीतहानी जाल्लेली ना. ह्यो जेन्ना सिलींग कोसळपाक लागलो तेन्ना बाकीचो जो सिलींग आसा ह्यो सुद्दां कोसळपाची स्थिती नासलेलो ताका लागून थंयच्या कर्मचाऱ्यांनी तातडीन थंयतले जे बाकीच्यो सिलींग जो पडपाची स्थितीत आसा ह्यो तेंच्यांनी काडलेलो आसा आनी बाकी आनी खंयची घडणूक जावपाक जायना हेची तेंच्यांनी काळजी घेतलेली आसा. हरशीं बाकीच्या वेळार जे रजिस्ट्रेशन करपाक मोठ्या प्रमाणात लोकांची गर्दी आसता आनी आयज सकाळच्याच वेळार ही घडणूक घडल्या कारणान मोठी अनर्थ टळ्ळलो आसा. वाळपेच्यान गोमंतक टीव्ही खातीर सपना सामंत.
आमदार उपरांत मंत्री आनी सभापती म्हण आपणें बरें काम केलां. पक्षान जी जबाबदारी दिल्या ती यशस्वीपणान पार पडल्या. आतां पक्षान नवी जबाबदारी दिली जाल्यार ती घेवपाची आपली तयारी आशिल्ल्याचें सभापती रमेश तवडकार हांणी सांगलां. मंत्रिमंडळ फेरबदलाचे फाटभुंयेर विचारिल्ल्या प्रश्नाक सभापतीन जाप दिली. पक्षान जे वेगवेगळे जबाबदारी आसात आता हांव वेगवेगळे जबाबदारी स्विकारत आसा. म्हणजे पयलीं ऑपोजिशन आसतना आमी ऑपोजिशनाची भुमिका पार पडली. नंतर 2012 मंत्री जालो. नंतर कमिशन जबाबदारी. आतां स्पीकर जबाबदारी. फुडें ज्यो ज्यो जबाबदारी आसता त्यो पक्ष दिता त्यो जबाबदारी पार पडटा. केन्ना तशें सांगपाक हय पूण म्हाका एक सांगपाक हांवें नाका की स्पीकर आसतना जे आसा न्ही हांव मिनिस्टर आसताच्या पेक्षा चड मिनटान काम म्हणजे स्पीकर पोस्टाचेर काळजी करता. आणि त्यामुळे सगळ्या कार्यकर्त्यांनी खूप आता म्हणजे पार्टी म्हणून सगळ्या कार्यकर्त्यांनी पंच सरपंच आणि खूप मोठा यजन आसा. पर्ये 70 ग्रीन व्हॅली रेस्टॉरंट वाठारांत योगेश राणे आनी अनिकेत सिंगबाळ दोगांय मदीं झगडी जाली. हे झगडेचें रुपांतर सुरी हल्ल्यान जालें. योगेशान अनिकेताचेर सुरयेन वार केलो. ह्या हल्ल्यान तो जखमी जालो. मजगतीं हल्ल्या उपरांत वाळपय पुलिशेन योगेशाक अटक करून न्यायालयान ताका 5 दिसांची पुलीस कस्टडी दिल्या. पर्ये 70 हांगातल्या गोवा मॅनेजमेंट कॉलेजाच्या सायडीक जे ग्रीन व्हॅली रेस्टॉरंट आसा ह्या रेस्टॉरंटच्या परिसरात 2 तरुणाचे पार्किंगच्या वादातून वादावादी जाली आणि हेतून योगेश राणे यांनी अनिकेत सिंगबाळ हेचेर धारदार शस्त्रान वार केल्लो आसा आणि ताका जखमी केल्लो आसा. ह्या प्रकरणाची सविस्तर माहिती अशी की शुक्रारा रातच्या 2 सुमार ग्रीन व्हॅली रेस्टॉरंटच्या परिसरात पार्किंगच्या वादा खातीर दोगां भितर वादावादी जाली आणि हेतून योगेश आसा यांनी अनिकेताक मारहाण सुद्धा केल्ली आसा आणि तेतूर तेणी जी धारदार शस्त्र आसा हेतून ताका वार केल्लो आसा आणि जबर जखमी केलेले आसा. ह्या प्रकरणात जेन्ना अनिकेत हेका जबर मार लागलो तेन्ना ताका पयलीं सांखळे आरोग्य केंद्रान व्हेलें आणि तेच्या मागीर ताका बांबोळे हांगासर फुडल्या उपचारा खातीर व्हेल्लेले आसा. आतां तेजी प्रकृती स्थिर आसा आणि जेन्ना ह्या घडणुकीची गजाल जेन्ना वाळपय पोलिसांक कळ्ळी तेन्ना तेंच्यांनी तातडीन वचून पंचनामा करून योगेश राणे हेका ताब्यात घेतलेले आसा आणि सध्या ताका 5 दिसांची पुलीस कस्टडी दिलेली आसा. वाळपयच्यान गोमंतक टीव्ही खातीर सपना कामत. गोमंतक टुडे हांगा सोंपता. हांव संजना तुमचो निरोप घेता. आनीक अपडेटेड खबरां खातीर आनीक आशिल्ल्या कारवाईं खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.